सकाळी 9 o'clock म्हजेच वाल्यान येवन म्हाका वयर सांगलें की सकयल्या घराचें दार उगडें आसा मम्मी वांकडें जालां म्हणून. सो येवन मागीर म्हजे चलयेक सकयल धाडलें हांवें. सो ताणें येवन तें पळयलें जाल्यार ताणें येवन मागीर वयर सांगलें की म्हाका मम्मी दार सगळें ओपन आसा सकयल. ताणें येवन वयर सांगलें. मागीर हांव सकयल गेलें मदल्या घरान आमच्या धाकट्या देराक सांगलें, तेच्या बायलेक सांगलें अशें अशें जालां प्लीज सकयल या, सगळें घर फोडलेलें आमचें म्हणून. सो भितर येवन पळयलें जाल्यार सगळें मॅस आसा, सगळें हे करून उडयलां भितर. कितें आसा ना तें मात्र खबर ना, कित्याक म्हज्या सकयल्या घरान म्हज्या धीर व्हडलो जाव ताची 2 भुरगीं आनी माय रावता. सो ती सगळींच घरान फ्रायडे भायर सरल्या ती घरांतल्यान. सो ओवरनायट 2 दीस कांयच नासलें. आनी मेन म्हणल्यार तो 12:30 म्हजो धीर नायटीच्यान आयला सेकंड शिफ्ट करून. तो 12:30 सुमार घरा पावला. सो तो पळोवन वयर सरला आपल्या घरान. तेन्ना सगळें सारकें आशिल्लें. आफ्टर दॅट कितें जालें तें आमकां कांयच खबर ना. आनी आमी मॉर्निंग 9 o'clock आमकां ही खबर कळ्ळें अशें जालें म्हणून घरान. आफ्टर दॅट आमी कंप्लेंट केलें, हांगा थंय सगळ्यांक फोन केले, तांकां सांगलें. आनी ताच्या नंतर मागीर सगळे येवन पंचनामा करून गेले. त्या देराचें नांव कितें जेचें घर फोडलें? जेचें घर फोडलें ताचें नांव श्रीधर कुलकर्णी आनी तो डिपार्टमेंटान लायटीच्या डिपार्टमेंटान कामाक आसा. सो बाकी जे सगळें आसा ते सगळ्यांक सांगलेलें आसा आमी ऑलरेडी. फक्त आमकां इतकेंच खबर ना रिकॉर्ड की घरांत कितें सामान आसलें कितें ना तें. सो ती आयल्या शिवाय आमकां कांय सांगपाकूय ती खंय गेल्या तर? ती हुबळी गेल्ली आसा सर. ती लग्नाक म्हणून गेल्ली. ती फ्रायडे भायर सरिल्ली आनी आतां ऑलरेडी ती येवपाक भायर सरल्या सगळीं. भांगर पैसे सगळे ते लोकांना उडयले. लॉक दाराचे लॉक म्हणून मागीर सगळं फोडून ते काडून गेला. ह्या रुमान कोण रावना? कोण रावना ते आमी बेश्टे आसा दवरला. ओके. सो अदमास कितले पयशांचें सामान गेलां आसतलें? कितले भांगर? 2-2.5 लाखाचे. 2-2.5 लाख. तुमचें नांव कितें म्हटलें? इम्रान. इम्रान. पुलीस कंप्लेन केल्या न्ही? कंप्लेन केल्या. पुलीस येवन गेले? इन्व्हेस्टिगेशन करून गेले. ओके. केला आता पळोवया म्हणटा ते. 2 जाला हांगा आनी सकयल आनीक जालें. ओके. तेंचेय चड गेला मातशें. ओके. फोंड्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत राती 2 चोरयांची नोंद जाल्ली आसा. पयले सुवातेर शांतीनगर फोंड्या ह्या वाठारांत रावपी श्रीधर कुलकर्णी हांच्या घरात चोरी जाल्या. चोरांनी अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या घराच्या मुख्य दाराचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केलो आणि बेडरूमातली 4 कपाटां उगडून सगळें सामान अस्ताव्यस्त उडयल्लें आसा. सध्या श्रीधरबाब कुलकर्णी हे एका लग्न सुवाळ्या खातीर हुबळी गेल्ले आशिल्ल्यान नक्की कितें सामान चोरयेक गेलां, कितें मालवत चोरयेक गेलां ह्या बद्दल अजून कांय कळोंक ना. फोंड्या पुलीस घडणुकेच्या सुवातेचेर पावल्या. फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स तांकांय हाडून तपास चालू आसा. दुसरे घडणुकेत शांतीनगर वाठारांत रावपी इम्रान ह्या मनशाच्या घरांत चोरी जाल्या. त्याच्या घराक तेकूनच एटॅच आशिल्लो एक बंद रूम फोडून चोरांनी भितरली भांगर आनी सरपळ्यो तशेंच रोख रक्कम अशें सुमार 2 ते 2.5 लाखांचो मालवत चोरून व्हेला असो दावो इम्रान हांणी केला. फोंड्या पुलीस हे घडणुकेचो तपास करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर शेखर नायक.